नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आम्ही आयला कोरगांव हांगासर आणि कोरगांव हांगासर आशिल्ल्या फामाद अशा श्री कमलेश्वर देवळान आम्ही पयली दर्शन घेतली. ह्या देवळाचो आम्ही इतिहास जाणून घेतली आणि हांगासरूच लागसार आशिल्ल्या कमलेश्वर देवळाच्या सभागृहान आमचो आयचो भाग आमी खेळटली. खूबश्यो म्हाज्या इश्टिणी ऑलरेडी थंय आयल्यात आणि सगळ्या मदीं उत्सुकता आसा आणि वाट पळयतात की आमी केन्ना थंय येतले, नाचे कार्यक्रमांक सुरवात करतली. खरें म्हणल्यार उत्सुकता म्हाकाय आसता की आज आमी कोण नवीन इश्टिण्यो आमकां मेळटल्यो, आज नवीन टॅलंट्स कोण मेळटले, अशी खूबशी उत्सुकता घेवन आमी रोखडीच थंय वतली. ताच्या पयलीं आमी हांगा दर्शन घेतली. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार, हांव योगिता शेटये हांगासर सारिका शिरोडकर यांचे स्वागत करता. हांव स्वाती गोवंडी हांकां लागीं मागता की तेंच्यांनी पुच्छ दिवन तेंचें स्वागत करचें. थँक्यू. तशेंच हांव सारिका शिरोडकर यांचे लागीं मागता की आमचे सरपंचा स्वाती गोवंडी हांकां पुच्छ दिवन स्वागत करचें. थँक्यू. नमस्कार. आयज आमच्या कोरगांव गांवांत हांगा प्रुडंट मिडियान आमकां एक बरी संदी दिल्ली आसा एक बायलांचो एक प्रोग्राम करपाक. तशेंच आमचो मकबूल तेणी हो गांवा खातीर खूब हांगासर काम करता. ते गांवा खातीर एक सोशल वर्कर म्हणून हांगा काम केल्लें आसा. तशेंच कितें वायट घडचें न्हू म्हणून असो तो मिडियाचेर सुद्दां आमच्या गांवाची अवेरनस करता. तशेंच आयज तेणी आमच्या एक गांवांत हो प्रोग्राम हाडून आयज प्रुडंट मिडिया तर्फे आयज आमच्या मदीं हांगा आसा मॅडम सारिका शिरोडकर. तशेंच तेंचे टीम सगळी हांगासर येयल्ली आसात आणि सगळी तुमी म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो. आयज जो हांगासर प्रोग्राम घडयला तेज्या हांव मकबुलाक खूब थँक्यू म्हणटा की आमच्या बायलांक गांवांतल्या बायलांक एक बरी प्रेरणा दिता की अशें एनकरेज जावपाक फुडें सरपाक. आनी हे दोन शब्द जावन हांव सोंपयता. थँक्यू. जरा हटकेच्या आयच्या भागान जमिल्ल्या कोरगांवच्या म्हज्या सगळ्या इश्टिणीक मना पासून येवकार. आणि सगळ्या बायलांच्या मदीं आतां विचार आसतलो की आज जरा हटकेन कितें जातलें. जेंकां हांगा खबर ना की आज कितें जावपाचें आसा, तर हो आज तुमच्या खातीर स्पेशल हो बायलां खातीर आनी तुमच्या घरकारां खातीर स्पेशल हो प्रोग्राम जे आमी जाता तितलें तुमचें एंटरटेनमेंट करपाचो प्रयत्न करतात. तुमच्या मदीं आशिल्ले टॅलंट्स आमच्या पळोवप्यां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात. आनी आज हांगासर आमकां टॅलंट्स कोण मेळटा आनी गेम्स कसल्यो जातल्यो हेची उत्सुकता आमी बेगीनूच सोंपयतली. सुरवात करता आयच्या भागाक आनी खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो पयलो रावंड जो आसता फुगड्यांचो रावंड. जरा हटकेच्या आमच्या पहिल्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसता फुगड्यांचो रावंड. पळोवया हे रावंडची पार्टिसिपंट कोण ती. आमचे फुगड्या रावंडाची पयली पार्टिसिपंट भारती, योगिता, निकिता, वंसिका आणि फुगड्या रावंडाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आसा कल्पना. फुगड्या रावंडाचे 4 पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा आणि त्यांच्या बरोबर आता फुगड्यो फोडपाचे आसा. सो आमची पहिली पार्टिसिपंट जे आसा त्यांची ओळख करून घेऊया. माझे नाव निकिता नारायण टोरेस्कर. तुम्ही कितें करता? हांव हाऊस वायफ आसा. हॉबीज कितें करपाक आवडटा? आवडटा म्हणजे आमचे तर गोंयकारांचे नुस्त्याचें जेवण आसाच. त्या भायर म्हणजे भायले डीश म्हणजे बांगाली बी हे करतात ते म्हाका संवय आसा. हांव मिस्टरा बरोबर आसामाक रावन येयल्लें आणि तेंचे डीश मातशे थोडे कमी येतात म्हाका. ओके. आणि उलोवपाक खूब आवडटा? ओके. एक चीट काड पळोवया तुका कितें क्वेश्चन येता तो. ओके. तांकां एक देवळाचो फोटो दाखयतले आनी ते देवूळ ते खंयचे तुमी वळखुपाक जाय. हे देवूळ ते गोंयचेच देवूळ ते. शिरगांव लयराई. उत्तर चुकला. आता आमच्या ऑडियन्साचो टर्न. सगळ्यांनी आता फोटो पळयला. सांग. चुकले उत्तर. चुकले उत्तर. फातर्फा सांगपाचें आशिल्लें. हे बोरी फुडें शिरोड्या म्हणटा पळय थंय कामाक्षीचें देवूळ आहा. आनी हे जे म्हणशीत जाल्यार हे अमाशेक हांगार हे खूब लोकांची गर्दी आसता. म्हणजे तुमी वयतात? हांव गेलें पळय. ओके. मोठ्यान ताळयो सोनी कितें तांचें उत्तर सारकें आसा आनी इन्फॉर्मेशनूय सोमती दिला तेंच्यांनी खंय आसा कित्याक थंय वतात लोक. तुमचें नांव सांगा. म्हाजें सुजाता अभिनंद नरसे. ओके. सुजातान हे उत्तर सारकें दिलां आनी ही आमची जी फुगोटी आसा ही ऑडियन्सान फुटला.
ऑडियन्सांतलो हो प्रायज वता सुजाता हेंका आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, सो आमची पयली फुगड ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आनी दुसरी पार्टिसिपंट आमची रेडी आसा आपली वळख करून दिवपाक. माझे नाव समीक्षा सचिदान नर्से, कोरगांव भटवाडी रावता. कितें करता? हांव होम नर्स कामाक वयता. तुजो प्रश्न पळया कितें तो. ओके, तेका आयला तेणें पिया पिया शब्द घालून तुका 3 सॉंग्स म्हणपाक जाय. 3च धरता, चड धरिना. हां, ओके, तेका एकूय सुचना खंय. डान्स जाल्यार करून दाखयतले आसले कितें पिया सॉंगाचेर. तुमच्या पैकी कोणाक? बेगीन. ओ प्रिया. प्रिया न्ही, पिया. पिया प्रिया म्हणल्यार प्रिया. प्रिया न्ही, पिया. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे. ओ पिया तूने मेरा दिल लिया. ओ पिया तूने मेरा दिल लिया. आसा मागे सॉंग हें? हांवें काय आयकूंक ना. काबले होऊन गे शुवर. असं सॉंग आहे? हां, आसा जाल्यार ओके. तिसरे. ओके, नेक्स्ट कोण रेडी आसा? पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया. पिया तू अब तो आजा, दिल की प्यास बुझा जा. पिया तू से नैना लागे ले, नैना लागे रे पिया. तुझें नांव सांग. विनीता मांद्रेकर. ओके, परत एक फावटी आमची जी फुगटी फुटल्या ती ऑडियन्सान फुटल्या आनी विनीता आतां ह्या आमच्या क्वेश्चनाचे विनर. ओके, विनीताक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन विनीता. थँक्यू. ताळयो विनीता खातीर. ओके, आमची फुडली पार्टिसिपंट तयार आसा आपली वळख करून दिवपाक. माझे नाव वंसिका विनोद नाईक. कितें करता? हाऊसवाईफ. कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? म्हाका वाचन करपाक खूब आवडटा. वाचन कितें वाचता? कितें पुस्तक गोश्टीचे बी असे स्कुलांतले बी. ओके, आतां हांकां 2 प्रश्न विचारले, तुका येनाशिल्ले आन्सरां? हांकां विचारिल्ले प्रश्नांची आन्सरां तुमकां येनाशिल्ली? 2च गाणी बी असली. 2च गाणी येताली. तुजो प्रश्न पळोवया कितें तो. ओके, तेका 3 म्हणी सांगपाक जाय. कोंकणी, मराठी, खंयच्यो म्हणी. वाचन करता सो डेफिनेटली येवपाक जाय तिका. रांदता येईना ओली लाकडे, काकेत कसा गावाला वळसा, नाचता येईना अंगण वाकडे. मोठ्यान चालू जावनी वंशिका खातीर. आनी फायनली ताणें 3 म्हणी सारक्यो म्हणून दाखयल्यो आनी वंशिकाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शेवटचे पार्टिसिपंट भरपूर टेन्शन घेवन रावला. आपल्याक आनी कितें आतां येतलें? म्हजें नांव आसा कल्पना दिपक नर्से, भटवाडी कोरगांव. म्हाका डान्स करपाक डान्स करपाक आवडटा. तूं फुडें रावणाक घेतली आशिल्ली मुगो. डान्स करपाक आवडना म्हणटा. फुगडे म्हणपाकय आवडटा. फुगडी म्हणपाक आवडटा, डान्स करपाक आवडटा. ओके, फुगडी म्हणपा एक चल खंयची तरी बरी. म्हण तूं तबे थंय पळय आनी म्हणा. वटे वयल्या वडा तुजी कोथबिरी पाना, कोथबिरी पाना, कोथबिरी पानात हिरव्या राना, हिरव्या रान, हिरव्या रानात पिवळे ठसे, पिवळे ठसे, पिवळ्या ठशात मायेर दिसे, मायेर दिस. आमची खुबशी पार्टिसिपंट जी आसा ही कितें ना कितें हितून एक्सपर्टायज आसता. तशी हांगासर आमची ही पार्टिसिपंट जिका फुगडी म्हणपाक आवडटा. उलोवपाक ती लसताली ओदो पासून, टेन्शनूय आयलें तिका, पण फुगडी मात तिणें बरी कॉन्फिडेंटली म्हणली. घरानूच आसता पण तिका चान्स आतां मेळ्ळो सोमते फुगडी म्हणून दाखयली तेणें. ओके, तिका एकूच लास्ट शीट उरल्या आनी तिचो प्रश्न आसा कभी हा कभी ना. ओके, तुका सांगता हो रावंड कसो आसतलो तो. तुका आमी 40 सेकंड्सचो टायम दिलो, 40 सेकंडाचो. ओके, आनी तुका वेगवेगळे प्रश्न विचारतली. ह्या हितून तुवें हय आनी नांव हें म्हणपाचें नांव. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. फुगडी म्हणपाक खंय शिकिल्ली? घरात कडेन. कोणे शिकिल्ले? आमची जाणटे अशी बायलां बी घालीत न्हू, तेंच्या बरोबर आमी घाली तशीच. ओके, आदी पासून परस आवडटा? हां, आवडटा. लगीन जावच्या पयलीं. कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक खंयची पार्टिसिपंट हांगासर येवपाक सोदता तेंच्यांनी बेगीन येवपाचें हांगासर. आवय, व्हेरी गूड. मोठ्यान धाडो जावन हेच्या खातीर. खरेंच बेगीन आयले ते. फुडें
नाव उज्ज्वला गावडे आनी हांव कोरगांव रावता. ओके उज्ज्वला, तुजे बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. उज्ज्वला, तुका कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा? खूब आवडटा. हो कार्यक्रम पळयल्लो? असं मोठ्यान ताळ्यो जाले ताजे खातीर. म्हजें नांव नेहा नरसे. नेहा बरो आमी कभी हा कभी ना हो रावंड सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. नेहा हांगा लागींच रावता? हां लागींच रावता. जेवण बी करून आयला घरा कडेन? केलां. घरान कोण आसता आनी? आसा. आनी तूंच जेवण करता सगळें? करता. आनी कार्यक्रमाक बेगीन बेगीन येवचें पडलें आसतलें न्ही? येयलें बेगीन. येयलें बेगीन. ओके. आनी सगळ्यांक वळखता हांगासरी? सगळीं वळखीची? सगळीं वळखीची. आनी तुका दिसतालें की तुका हो रावंडान चान्स पडटलो कसो? दिसतालें. पळयल्लो रावंड हो केन्ना? पळयल्लो. आनी प्रॅक्टीसूय केल्ली दिसता? प्रॅक्टीस केल्ली. कोणा बरोबर प्रॅक्टीस केल्ली? घरा कडेन केल्ली. तुमी खेळटात हो रावंड? खेळटात. आनी मजा येता खेळटाना? मजा येता. आनी खरेंच खूब प्रॅक्टीस केल्या कशी दिसता तेणे. आमकां खरें म्हळ्यार खूब दिसांनी एक पार्टिसिपंट अशें मेळ्ळा जेणे एक्चुली आमचो हो कभी हा कभी ना रावंड थ्रू केला. ओके. आनी नेहा आतां आमचे हे रावंडचे विनर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. सो फायनली आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. फुगोट्यो कश्यो फुटल्यो तुमी पळयल्यो. सो आमचो हो रावंड हांगा सोंपोवया. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो हटके रावंड. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आनी हटके रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया मेळटा कोण ती? सिया नरसे, अर्पिता, मनश्री, नूतन, जीवन. शेवटचे पार्टिसिपंट जे खेळटले हटके रावंड प्रांजल. ओके. ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली हटके रावंड. आनी आमचो आयचो हटके रावंड कसो आसतलो तुमकां सांगता. पार्टिसिपंटाक आमी दितली हो बलून आनी पार्टिसिपंटान बलून फुलोवपाक जाय. हे कप उखलपाक जाय बलूनान त्या आनी हांगासर ड्रॉप करपाक जाय. 40 सेकंड्स टायमान मॅक्सिमम कप्स ह्या लायनीच्या हेवटेन हाडटली ती जातली हे रावंडची विनर. ओके. आमी सुरवात अर्पिता कडल्यान करतली. अर्पिता हांगा यो. 40 सेकंड्सचो टायम तुका. तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट 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 बेगीन. ओके. आता खेळटले अनुश्री. अनुश्री तुजो टायम सुरू जाता आता. स्टॉप स्टॉप. 2. ओके. आता नूतन खेळटले. 1 3 3 2 1. स्टॉप 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 स्टॉप. 1 मायनस. 1 2 3 4 5 6 7 8. नो. रेडी. स्टार्ट. फुल्लो 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 आणि हां वर वर. व्हेरी गुड. 1 3 2 1. स्टॉप. शेवटचे पार्टिसिपंट प्रांजल. ओके प्रांजल रेडी. स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. सो आमचे हटके रावंडचे विनर जाता प्रांजल. मोठ्यान ताळ्यो जावनी प्रांजला खातीर. आनी बेस्ट पार्ट जेन्ना आमी गेम ही अनाउन्स केली तेन्ना प्रांजलान ऑलरेडी म्हणिल्लें आपलें जर नांव येत जाल्यार आपूण शुअरली करतले खंय ते. आनी तें नांवूय आयलें आनी विनरूय तेच जातले. हो कॉन्फिडन्स तेजो. मोठ्यान ताळ्यो जावनी ताचे खातीर. फुडें यो प्रांजल. आनी प्रांजलाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो धमाल जोडी हो रावंड खेळपाचो. पळोवया आमच्या आयच्या भागांतलो धमाल जोडी कोण आसात त्यो.
आयच्या भागातल्या धमाल जोडी ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि बेस्ट पार्ट म्हणल्यार आज आमकां 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही पण 4 धमाल जोडी आमच्या बरोबर आसा आणि हातूंतली एक जोडी जातली आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी. तर पळोवया की आयची धमाल जोडी आमकां कोण मेळटा ती, पण ताचे पयलीं ओळख करून घेवया आमच्या पार्टिसिपंटची. आयचे पार्टिसिपंट आसात संतोष, स्वाती, उमा आणि महेश, समीर आणि योगिता आणि पद्माकर आणि सोनाली. ही आसा आमची 4 कपल्सची खेळटली आमच्या धमाल जोडी ह्या टायटला खातीर. ओळख करून घेवया आमच्या पयल्या जोडयेचे, जे आसा संतोष आणि स्वाती. म्हजें नांव आसा स्वाती संतोष गवंडी. हांव कोरगांव सरपंच आसा हांगासर आनी सोशल वर्क करता. म्हजें नांव संतोष गवंडी. हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी कोरगांवचो रहिवासी आसा. ओके, लग्नाक कितली वर्सां जाली? लग्नाक आमच्या 20 इयर्स जाल्लेली आसा. 20 इयर्स. ओके, सो 20 इयर्स पयलीं लग्न कशें आशिल्लें? लव मॅरेज की अरेंज? ना, अरेंज मॅरेज आसलें. ओके, तांच्या बद्दल कितें सांगतले? आमची मिसेस जी आसा ती एक म्हाजे एक जो म्हाजो आयज 20 वर्सांचो जो संवसार जाल्लो आहा त्या संवसारान म्हाजी एक हर एक हेका म्हाका तेणी साथ दिलेली आसा आनी ती म्हाजी एक जो म्हाजे हांवें जी आयज प्रगती केलेली आसा सगळ्या बाबतीन त्या प्रगतीची ती पयली ही आसा प्रेरणास्थान आसा आनी ती म्हाजी एक हे आसा जिवनाची एक अर्धांगिनीचो एक आपलो रोल ती बरे भशेन निभयता. खरंच खूप बरें दिसता आयकुपाक. आणि तुम्ही कितें सांगताल त्यांच्या बद्दल सांगपाचें म्हणजे तो म्हाका कितें जाय न्हू अशें हांव कितें डिमांड केलें केन्नाच ना म्हणिना. कितें सांगता करी आमी अशें केन्नाच ना म्हणचो ना. कॅरिंग हजबंड आसा इतलेंच हांव सांगूंक शकता. ओके, ती हांगासली सरपंच म्हणटा. सो एज अ सरपंच आनी एज अ बायल दोन्ही रोल कशी प्ले करता ती? एक्चुअली कितें आसा तिचे राजकारणांतली अशें न्हू पण तेचे जे फादर आसले ते पॉलिटिशियन आसले तितून तेंचे गूण आसात तेंचे कडेन ते हितूंतल्यान पण एज अ तशें ते सादी मन मेळोवन ती ताका चड राजकारण बी अशें लागनासलें. एक आमच्या खातीर इच्छे खातीर ती पॉलिटिक्सान येयली पण एज अ संवसाराच्या हितून म्हटल्यार एक दोनूय रोल भुरग्यांक सांबाळून म्हाज्या जॉबाचे सगळें हेल्प करूनय एक बरी गृहिणी ही अशें हांव तिका म्हणूंक शकता आनी एक कॅरिंग वायफ म्हाजी एक बरी एक जी घरकारीण आसता जेचो रोल आसा ती त्या भशेन निभयता. आमी सदांच म्हणटात की खंयच्याय सक्सेसफूल दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता की एक सक्सेसफूल बायली फाटल्यान तांचो एक घरकार आसा जो खरेंच तांकां खूब सपोर्ट करता आनी तुमी पळोवंक शकता तांचें कॉर्डिनेशन कशें आसा. मोठ्यान धाडून आमी आमच्या ह्या कपला खातीर. ओके, आमची फुडली जोडी आसा उमा आनी महेश. सांगा तुमच्या बद्दल. म्हजें नांव महेश साळगांवकर, सोशल. लग्नाक कितली वर्सां जाली? 18. आणि तांच्या बद्दल कितें सांगतले? स्वभावान कशी? स्वभावान बरी आहा तशें कांय ना. आमी दोगां एकामेकाक मिसान काम करता. ओके, आनी ती पंच आहा. अच्छा. ओके, सगळे हांगासर सरपंच पंच. ओके, म्हजें नांव उमा महेश साळगांवकर. ओके, तांच्या बद्दल कितें सांगतले? तेंच्या बद्दल सांगपाचें म्हणजे आमचो धाकटोसो एक धंदो आसा म्हणजे मातशें बार आसा आमचे ते आमी दोगांय मेळून मिसळून आमी आमचे धंदो सांबाळटा आनी आमचे सगळे वेवस्थीत. ओके, तुमी पंच आसा सो तुमकां कितें दिसता की बायलां खातीर हांगासर कितें गरज आसा आनी बायलां खातीर कितें करचें कशें? सरपंच आसात हांगासर सो ताका लागून सांग म्हणटा समते. बायलां खातीर न्हू कितें ना कितें प्रोग्राम आसता तेंच्यांनी आपूण येवन भाग घेवपाचो आनी कितें कितें कसले स्किमी बी आसा तेतूनय भाग घेवपाचो आनी आपलें सहकार्य करपाचें. आपले धंदोय सांबाळपाचो, घर संवसारय सांबाळपाचो आनी सगळे वेवस्थीत करपाचें. ओके, घरकारा बद्दल कितें सांगतली? घरकारा बद्दल सांगपाचें म्हटलें स्वभाव तेजो बरो. सगळ्या लोकांक असो तो मेळून मिसळून वागता सगळे बरोबर. अच्छा, मोठ्यान ताळूचो आमच्या ह्या कपला खातीर. तेंची लग्नाक 18 वर्सां जाल्या. समीर आनी योगिता हे आसा आमची फुडली जोडी जी ओळख करून दितली आपली. म्हजें नांव योगिता समीर शेटये. हांव पेटेच्या वाडा कोरगांव रावता. आमच्या लग्नाक 11 वर्सां जाल्लीं आसा. आमकां 2 बाय आसा. अच्छा, कितें सांगतले तांच्या बद्दल? तेच्या बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार तो सगळ्यांक एक जॉली कसो. सगळ्यांक तो स्कुलान टिचर म्हणून कामाक आसा. तो नाटकानूय कामां करता. सो म्हाका सगळ्या बाबतीन तेचो सपोर्ट आसता. सगळ्या गोश्टीन म्हणजे पुशअप करता तो सगळ्या गोश्टी. ओके, लग्न कशें आशिल्लें? लव मॅरेज की अरेंज? आमचें अरेंज मॅरेज. ओके. म्हजें नांव समीर शशिकांत शेटये. हांव डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांगा संगीत शिक्षक म्हणून कार्यरत आसा. ओके, आणि तांच्या बद्दल कितें सांगतले बायले बद्दल?
सांगपाचें म्हणजे तेणी म्हाजी संपूर्ण माहिती दिल्लेली आसा तुमकां. आनी जे एक कसले कार्यक्रम आसूं, महिला दिन आसूं ना आनी कसले कल्चरल एक्टिविटीज आसूं, हांव ताका सदतीत फुडें सर म्हणून सांगता. कसल्याय बाबतीन फाटीं रावं नाका. ओके, सो ही असली आमची थर्ड कपल. मोठ्यान ताळ्यो जावनी त्यांच्या खातीर. ओळख करून घेऊया आमच्या शेवटच्या कपला बरोबरची पद्माकर आणि सोनाली. पद्माकर गावडे, गावडेवाडा कोरगावचो. माझी मिसेस सोनाली गावडे. लग्नाक कितली वर्सां जाली? 10 वर्सां जाली. लव मॅरेज की अरेंज? अरेंज. त्यांच्या बद्दल कितें सांगतले? त्यांच्या बद्दल ते बरे आहात, ते टेलरिंग करता. हांव मेकॅनीक. अशे दोघे रावन धंदो चालू आहा आमचे. म्हाजें नांव सोनाली पद्माकर गावडे. हांव टेलरिंग करता आनी 2 म्हाजे भुरगे आसात. दोगांय बरी रावतात. तिने शॉर्ट सांगले, दोगांय बरी रावता. मोठ्यान ताळ्यो जाली आमच्या ह्या कपला खातीर. ओके, आमचे 4 कपल हांगासर आसा. सो तांचे बरोबर आमी एक फायनल रावंड खेळटली हांगा. आनी पयतली जी विनर जातली ती जातली आमची धमाल जोडी. एक्चुअली सगळीं हांगासर जी आसा ही डेफिनेटली धमाल जोडीच आसा. ताका लागूनच हांगासर आपल्या घरकारा बरोबर ती आसात. आनी सगळ्या मदीं कितें ना कितें आसतात, गूण आसतात, दुर्गूण आसतात. हे मेळोनूच जी जोडी आसता ती धमाल जोडी जाता. सो 4य कपल्सां खातीर मोठ्यान ताळ्यो जावनी आनी खेळुया आमचो धमाल जोडी रावंड. आनी पळोवया विनर कोण जातली ती हे रावंडची. धमाल जोडी ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आनी आयची गेम आसा ती अशी, हांगासर आमी दवरला सॅटीन बँड्स. आनी जी घरकान आसा तेंच्यांनी ते धांवून वचून एक बँड हाडून आपल्या घोवाच्या हातीक टाय करपाक जाय. बँड टाय करतना प्रत्येकाक 2 गांठी आसपाक जाय. सो मॅक्सिमम बँड्स कोण आपल्या घरकाराच्या हातीक बांदतली ती जातली ह्या रावंडची विनर. ओके, स्टार्ट. बाकीचे ऑडियन्स हांच्या खातीर ताळयो मारूं शकता. 2 गाठी आसपाक जाय. ओके, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. कितली? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. ओके, सो 4 5 5 आणि 6 गाठी बांदून हांगासर विनर जातात पद्माकर आणि सोनाली. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर. आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी येता पद्माकर आणि सोनाली आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जी कपल उलोवपाक मातशी फाटी आशिल्ली, मातशी भिताली, गडबडटाली, ती हांगासर विनर जाल्या. सो तांचे कडेन आमी आयकून घेवया की विनर जावन आनी विनर जावच्या पयलीं तांकां कशें दिसतालें ते. पयलें मातशें भियाल मागीर आतां ट्राय हुशार जालें. ओके, विनर जायना फुडें कॉन्फिडन्स आयलो, उलोवपाक सुद्दां पळय कशें फटाफट जालें ते. ओके, आनी तुमकां दिसतालें की तुमी विनर जातले कशें. टेलर न्ही, गाठी बांदपाक हुशार. सो अशें कितें जालें तुजें? म्हाका बरें दिसलें खेळोंक आनी म्हाका संवय आहा मातशें अशें हें करपाचें कपड्यांचें न्हू, ताका लागून म्हाजे कडेन चड जालें. कितलो ऑनस्ट आन्सर दिला. ताणें संवय आशिल्ली की टेलर न्ही, सो ताका गाठी बांदपाची कपड्या कडेन हें करपाची संवय आहा. कपड्याचें आनी तेजें रिलेशन बरें आसा. ओके, मोठ्यान ताळ्यो जावनी आमच्या ह्या धमाल जोडीची. आनी बाकी हांगासर तुमी सगळ्यांनी आयले ताका लागून खरेंच मना पासून देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. अशीच हांसत खेळत रावा. आनी जी सगळीं हांगासर आयिल्ली पार्टिसिपंटांच्या खातीर एक फावटी मोठ्यान ताळ्यो जावनी. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड जो आसता चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडची पार्टिसिपंट हांगा सगळीं राविल्ली आसात. आनी आमची आयची गेम आसा ती अशी की आमी हांगासर उडयल्या सगळे मार्बल्स म्हणजे गड्डे. आनी पार्टिसिपंटांनी पांयान ते गड्डो उखलपाचो आनी आपापल्या हांगासर आशिल्ल्या सर्कलांनी घालपाचो. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी एक नंबर दिला, तशें सर्कलाक हांगासर आमी एक नंबर घातला. सो पार्टिसिपंटांनी एका फावटी फक्त एकूच गड्डो उखलपाक जाय आनी आपल्या सर्कलान व्हरून घालपाक जाय. मॅक्सिमम जी गड्डे घालतले आपल्या सर्कलान ती जातली हे रावंडची विनर. सो पळोवया चक दे रावंडची विनर आमकां कोण मेळटा ती.
आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर आता प्रशिला गावडे आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन प्रशिला. थँक्यू. कोरगांव हांगासर श्री देव कमळेश्वर हांच्या सभागृहात घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या इश्टिणींचो जो वेळान वेळ काडून हांगासर येवन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. तशेंच मकबूल हांचे जेंच्यांनी हो कार्यक्रम सगळो आयोजीत केलो. परत एक फावटी मेळुया तुमच्या वाठारान अशेंच कितें तरी हटके करपाक खुबशी मजा करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा तांच्या बद्दल तुम्ही सांगपाक जाय न्ही. ती कशी सांगतली आपल्या बद्दल ती तुमच्या बद्दल सांगतली मागीर. एका मातसो धरा एक सेमी सर्कल करा मातशें. एक बरें क्लॅपाचो शॉट घ्या. बेस्ट सगळ्यांचो सेमी सर्कलान रावा. एक क्लॅप शॉट घ्या.